दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परत आम्ही सांगता मेळ्ळे हांव तुमकां आवडतो स्वागत ह्या सकाळच्या शिकवणेक. शिकवण म्हणटा आसतना आमच्या जिवनांत जाल्ले थोडे अनुभव आमी ते शिकोवन त्या प्रमाणे आमचो बाबार्थ जोडतो करूंक आमकां अवकाश आसा. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, देवान दिल्लें बरेंपण आमी वाखणटा आसतना आयचो दीस देवाक समर्पीत करया. परत देव आमचे सांगता सदांच अर्जेका घडये म्हणल्यार बरी काम करनंत आसा. कित्याक समेचे काम केदाळे रावुल्लें ना आनी तो आमच्या जिवितांत नीज नीज रूपरुपी जायतें बरेंपण करनंत येता. जाल्यार बरेंपण आमी बगता आसतना आमचे थंय तो बाबार्थ वाडोवंक जाय. फाटल्या दिसांनी आयलो एक मानेस्त आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका जायते कश्ट आसात, जायते बानपास आसात, हांवें धरिल्लें जायना, काडिल्लें जायना, खंयचे गेल्यार म्हाका रीण 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 काण गेल्लें फाटीन दिवंक मेळना. ह्या वेळार हांवें ताका विचारलें, सडन क्वेश्चन, हें बरें सांगूंक वचनाका, पयलें म्हाका सांग खंयच्या तरान तुका कोणें सोल्युशन दिता म्हणून सांगलां. ओगेत रावलो. ह्या वेळार म्हजें उडासक आयलें, वी हॅव द सोल्युशन फॉर ऑल द प्रॉब्लेम्स वेन दे आर नॉट युअर्स ऑर वेन दे आर नॉट आवर्स. आमचे प्रॉब्लेम न्ही जाल्ले तेन्ना आमकां सगळ्या प्रॉब्लेमाक पर्याय आमचे कडेन आसता, पूण आमकां ते प्रॉब्लेम येताना नीज पर्याय आसा गी. आनी ह्या वेळार तो उपरांत म्हणूंक लागलो, म्हाका एका मनशान सांगलें अन्य जातीच्यान, तो म्हणूंक लागलो म्हाका थंय आपण व्हरता, थंय घडये भितर तुका सोल्युशन मेळटा, तुजे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. तर हांवें ताका फाटले उतर विचारलें, तूं हाचे पयलीं वचोना गे. तो म्हणूंक लागलो अल्टार गेला, पोटी मारी नाकात म्हळ्यार पयल्यान ताका. कित्याक म्हळ्यार जायत्या जाणांनी आपूण भोव सांता बरें करूंक पळोवचें, सांता बरें करूंक पळोवन कांय फायदो ना. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी चिंता कोणाक कळीत ना, त्या देखून आमी कितेंय सांगल्यार जाता. कळीत आसता जाल्यार कित्याक हेरांची फिलिंग्स हर्ट करीचे म्हणल्या खातीर आमी ओग्यार रावता. त्याची एडवांटेज काडून तुवें पटीत मारन, तुवें कितेंय सांगून गेल्यार जायना. ताका हांवें सांगिल्लें, ताका कळ्ळें, समजलें. आनी तो म्हणूंक लागलो ताची चारित्र, हांव असो अशें गेल्लो, अशें अशें जाल्लें, अशें अशें केल्लें. ते वेळार तूं दुसऱ्या कडेन गेल्लें तर तुका पर्याय मेळोना गे. ना म्हणूंक लागलो. पूण कित्याक गेलोय तर? ते कोणेक सांगलें ते पर्याय दितात म्हूण. तर सांगले फाटल्यान वचोंक तुजो बावडतो तिसलो चिल्लार गे म्हूण विचारलें हांवें ताका. ना म्हाका कळीत नासलें. त्या वेळार हांवें ताका विचारलें, तूं तुज्या आवय बापाय जल्मल्लोय मू? तुजे आवय बापाय क्रिस्तांव मू? ती कथोलिका मू? वय. तर तुज्या आवय बापायन ताच्या उस्क्यार तूं आसतनाच तो बावार्थ तुका दिल्लो, तुका कळीत ना गे. ताचे उपरांत तूं व्हड जावन येता आसतना तुका व्हरत्या इगर्ज सतां कालची अंक ताणें ते सतां तुका शिकयलीं, तुका कळीत ना गे. तें सोड. ताचे उपरांत तूं गेलोय पयल्या कुंभाराक, थंय तुका दोतोन दिली, थंय तुका एका नीज देवाची वळख दिली. आनी तो नीज देव कसो आनी खंयच्या दारान म्हणलें ते सदांच म्हणटाची तुका वळख थंय दिल्ली जावन आसा. उपरांत तूं वाडोवन येताना तुका सक्रामेंत मेळिल्ले जावन आसात. आनी ह्या सक्रामेंताद्वारे तुजो बावार्थ आनीक एक घट जावना गे म्हूण विचारलें हांवें ताका. तूं म्हणटाय म्हाका कळीत नासलें. कशें तें कळीत नासतना रावचें? तुजें आवय बापायन शिकयल्लें तूं ना म्हणून कितें कसो सांगताय? तर काल आयिल्ल्या कोणें एका आत्म्या मनशान तुका सांगलें तुका एक पर्याय दिता आनी त्याच्या फाटल्यान तूं धांवलाय, तर तुजी बावार्थ कसलो, तुजी समर्थ कसली, तूं कसलो एक मनीस, तुका देवा थंय कितलो अभिमान आसा, देवा थंय कितली भक्त आसा, देवा थंय तूं कितलो लागीं सरलाय. आनी ह्या वेळार वगेत रावलो. त्या वेळार म्हाका उडासाक आयलें. हांवें सांगलें, हर एका भुरग्याक ताचे आवय बापाय अपुरबाय तरान समर्थ बावार्थ वर्त्या तरान दितात. तो ल्हान नेणट्यांक ते दिवंक सुरू करतात. पाळण्या जावन म्हणल्यार बरी दिवंक सुरू करतात. पाळण्यार आसतना आवय त्या भुरग्याक दोलेत आसतना कितले अपुरबायची खंतरां सांगता, ते सगळे भुरग्याक आयकता. आनी तसो बावार्थ आमचो इल्लो 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 घट जावन येता. आनी त्या बावार्थान जी येता आसतना सोमी आमकां आड वाटेक वचोंक सोडिना. हें तुमकां कित्याक सांगता गे म्हळ्यार म्हज्यात
जिवनांत घडिल्लें एक दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता. आमकां त्या वेळार इस्कालां सोदून आमी वचनातल्या तें इस्काल बरें हें इस्काल बरें म्हूण कांय नातलें. आमकां लागीं खंयचें इस्काल आसा त्या इस्काला वेतालें. आनी म्हाका आसलें इस्काल लागींचें एक एडेड इस्काल क्रिस्तांवां समर्थीचें न्ही तें आमच्यांनी चलोवचें मॅनेजमेंट न्ही हेरांनी चलोवचें मॅनेजमेंटाचें इस्काल. पूण आमकां तें कांय पडोन वचोना. त्या वेळार आमकां इस्काल जालें तें आसलींच आमचे वरती देवा बरें आमी तांकां मानताले टिचरांक तें आसल्या मास्टरांक तींच आमचीं वडिलां. आमी ते इस्कालाक गेले जाल्यार ताणें सांगिल्ल्या बरीं हर एक उतर आमी मानून घेताले. आनी त्या इस्कालाक हांव आनी म्हजो धाकटो भाव दोगूय वेताले. आनी हांव त्या इस्कालाक वेता आसतना म्हजे जायते फ्रेंड्स आसले. क्रिस्तांव म्हज्या क्लासीन हांव एकलोच. त्या इस्कालान क्रिस्तांव भुरगीं बारीक उणी. आमकां इगर्जे इस्काल आसले थोडे जायते जाण इगर्जे इस्काल वताले थोडीं लागीं दुसऱ्या लागशिल्ल्या इस्काला वताले. आमकां हें लागीं जातालें आमी गेल्ले. आनी थंय गेल्या वेळार थंय आमच्या धर्माची म्हूण एकली टिचर मात्र आसली. उरली सगळे दुसऱ्या धर्माचे. अशें आसता हर एक शुक्रारा तांचे एक देवीचो एक पुजा आसतालो थंय. सांजेर एक घंटो भर तांतूं सगळ्यांनी वचून भागीदार जावचें आसलें. एक दीस हांवें येवन मांयक सांगलें मांय अशें अशें चलता आमच्या इस्कालान. आनी आमी गेल्ले. मांयन म्हाका बऱ्या तरान पुलां काडटना कांय बसोन कांय ना उबें रावन काम करतना सांगलें पूण आमी तसल्या वेचे न्ही आमची समर्थ एका निजा देवाक मानची त्या देखून तूं ल्हान जावंक पुरो पूण तसल्याक तुवें वचोंक जायना. हांव म्हणलें मांय सगळे इस्कालाची भुरगीं वेता आसतना हांवें कशें रावोंक जाता. मांय म्हणा लागली ना तुवें रावोंक जाता. त्या टायमार हांव सेकंड स्टँडर्डांत आसलो. सेकंड स्टँडर्ड आनी की म्हज्या मतींत सगळें तें कितें सकळी घडिल्लें तें घडीत अशें पिक्चर आसल्या बरी म्हज्या दोळ्यांनी आसा. आनी ह्या वेळार हांवें मांयक सांगलें हांवें सांगूंक जाता की मांय म्हाका म्हणा लागली पयलें वचून तुज्या टिचरी लागीं सांग. ती म्हाका सेकंड स्टँडर्डची टिचर ते दाळा. फर्स्ट स्टँडर्डचो एकलो ब्राह्मण समाज आसलो. सेकंड स्टँडर्ड ही क्रिस्तांव टिचर. हांव गेलो मायन सांगिल्ल्या बरीन ते सकाळीं क्लास होमवर्क दाखयता आसतना हांवें म्हणलें टिचर म्हाका तो शुक्रार जावन आसलो आज सांजेर त्या तुमचें कितें भजन चलता पळय त्या भजनाक येवंक नाका म्हाका. आनी ती म्हणा लागली तें कशें जाता तूं इतलो धाकटो अशें सांगताय तूं. हांवें म्हळें हांव त्या धर्माचो न्ही न्ही टिचर हांव क्रिस्ती धर्माचो. मायन सांगलां म्हाका तें जायना ते हेडमास्टराचें परमिशन गाणें जाय. हांवें म्हळें जायत टिचर हांव वेतां. कितेंच फाटींग करिनासतना सीदा गेल्लो जावन आसा हेडमास्टराच्या रुमाक आनी म्हाका आजुनूय ते हेडमास्टर रावुल्लो आनी हेडमास्टराचे ड्रेस दवट आसता तो घालनासलो तो सगळें म्हज्या दोळ्या मुखार येता. आनी हांव सीदा गेलो आनी सांगलें ಇವತ್ತಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಭಜನೆಗೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. आणि ह्या वेळेला तो म्हाका म्हणा लागलो ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ह्या वेळा ताकिलो रागी आयलो पण तो म्हणा लागलो आ समयाದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ तू कितें करताय त्या वेळार. म्हळें हांव आनी म्हजो भाव आसा आमी बसोन आमची दोतोन या आमची मागणी म्हणटा हांव. सेकंड स्टँडर्ड आज चिंता आसतना देवान खंय धांवन तो एक धैर्य देवान खंय धांवन ती जाणवाय दिल्ली म्हाका कळीत ना. त्या देखून आज हांव चड जावन हर एकल्याक म्हणटा आवय बापायन दिल्लो तो भावार्थ आमच्या वडिलांनी दिल्लो तो भावार्थ आज खंय गेला. आज खंय गेला कित्याक आमी इतले बिजुडे आनी कित्याक आमचें तें तसलो भावार्थाचें एक उणुणी ना म्हूण विचारचें त्या खातीर. आनी अशें आसता तो म्हाका परतून पळय लागलो ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ हांव येना. आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो तूं खंय बसताय. हांव म्हज्या क्लासरुमांत तूं बसता म्हणून सांगलें. म्हज्या भावाकी आनी येता तो 1ನೇ क्लास हांव 2ನೇ क्लास. आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ म्हणल्या उपरांत सांजेर जालें बेल्ले 3 वरांक सगळें धांवलें. आनी त्या वेळार थंय एक पंचगज्या म्हूण दिताले. त्या वेळार कळीत आसा कश्टाचे दीस भुरग्यांक खाण मेळटा म्हणटना वचोंक एक इंट्रस्ट आसता. पूण म्हज्या मतीन मायन गेल्लें जावन आसा तसल्याक आमी वचोंक न्हय.
आमी आसा जंय आमच्या एका निजा देवाच्या त्या समर्थतेंत. आनी हांव सांजेर 3 वरां जाल्लें बेल जाल्लें पुरो जाणी धांवले. हांव वचून म्हज्या क्लासीन बसलो, म्हज्या भावाक हाडून आयलो, 2 जाण बसले हांव. आनी आमकां ते दाडा कितलें कळीत आसा, मायन्स केल्लें घाली आमचे बापा आनी नामान मरिया मात्र. आमी 2 जाण बसून सांगोंक सुरू जाले. हांव तेणें पळयतालो म्हजो भाव, हांवें सांगतालो तुवें सांग म्हूण सांगतालो. आनी 2 जाण सांगून रावले हांव. त्या दीस आमी वचोन फाटीं येता आसतना आमी त्या टिचरी वट्टूक देंवचें जालें. त्या दीस टिचर आमचे कडेन उलयना. टिचर मुखार गेल्ली ओके तसो आमचे कडेन उलोवन येताली, त्या दीस उलोवना. आमी तेच्या फाटल्यान दायल्या आनी फाटल्यान घरा गेल्या. मांयक सांगलें, मांय अशें जालें, बरें ना गेलें म्हणा लागली मांय. आनी त्या दीस हांव न्हू दुसऱ्या दीस ताणें म्हाका आपयलें, मास्टरान आपयलें, इन्नें बरलिल्ला म्हळ्यार ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ जायत म्हणा लागलो. त्या दीस जावन त्या इस्कालांत 7व्या क्लासी म्हणसर हांव आसलो. एक दीस त्या शारदा पुजेक हांव गेल्लो ना. म्हज्या भावाक हांवें वचोंक सोडूना. दुसरे कोण गेल्यात कोण वचोन आनी ते म्हाका पडोवन वचनातलें. पूण त्या वेळार म्हज्या आवयन एक तीच दुवण म्हाका दिल्ली. ती दुवण हांवें घेतिल्ली आनी खंय धांवन तें धैर्य आयलें. खंय धांवन त्या मास्टरा कडेन हांव उलयलो. कशें तें जालें आतां बसोन पळयत आसतना हर एकी देवान त्या प्रमाणे मांडून हाडिल्लें जावन आसा. हर एकी देवान त्या प्रमाणे मांडून हाडलें. मात्र न्ही म्हजे इश्ट म्हज्या कडेन विचारताले, चड जावन ब्राह्मणांचे येत आसले, ते विचारताले कितें तूं येनाय? ना, आमकां आमचेंत म्हणल्यार मागणें आसा, आमी तें मागणें करता. ह्या वेळार तुमच्या मागण्याक येवन मागीर आनी एक मागणें करूंक आमकां न्हय म्हूण सांगता आसतना ते म्हजे लागीं इतलें बरें जालें की मागीर हांव एका दिसा तांकां सांताची काणी सांगतालो. सांताची काणी म्हाका कांय चड कळीत नासलें. हांव पुलां काडटना सकाळीं मांय कडेन म्हणटालो म्हाका एक काणी सांग. हांव ती वचून म्हज्या इश्टांक सांगतालो आनी ते इतले लागीं येवन तेदा कळीत आसा, तेदा बारीक आमचो संबंद लागीं येवन पुरो आयकताले. थोडी मांयक थोडी कामां आसतालीं ती म्हाका सांगनातली. त्या दिसा म्हाज्या कडेन काणी आसातली, सांताची काणी आसातली. त्या वेळार ते विचारताले कित्याक आज तुज्या कडेन ना? हांव म्हळ्यार म्हज्या मायन सांगून दिवना म्हाका. आनी अशें ते इस्काल 7व्या क्लासी म्हणसर हांव आसतना हर एक बुटी हांव एक रितीची काणी सांताची काणी तांकां सांगतालो. आजुनी ते थोडे बुटी मेळटा म्हणटा तूं आमकां ते दाडा काणी सांगतालो. जायत्यो म्हजे मायन म्हाका काणी सांगून दिल्या. त्या देखून सांता वयर व्हरतो एक अभिमान आनी सांता वयर व्हरती एक पातयणी. आनी त्या देखून सांताच्या जिवनांत तांणी केल्लें चड बरेंपण आनी तांणी त्या सांताच्या वाटेक शांतीपणाक वता आसतना तांणी काडिल्ले कश्ट सगळे कळीत आसात, चड जावन कळीत आसा. आनी त्या देखून आज सांता कडेन विनवणी करची कित्याक म्हळ्यार तांणी देवाक लागीं सरिल्ले, ते देवाक लागीं आशिल्ले, तांच्या मेटांनी आमी चलोन वेतना सांताच्या सालींत आमी आसा. त्या देखून थोड्यांनी म्हणचें आसा सांताचे पोटे धरल्या, सांताची इमाज धरल्या. सांताची इमाज धरल्या म्हणून मुर्ती पुजा करूंक न्हय. सांताची इमाज धरल्या तर दॅट्स अ रिमेंबरन्स. तांणी चलोन गेल्ल्या मेटांनी आमी चलोन वचोन आमी शांतीपणाच्या वाटेक चलच्या खातीर and we have been called to become saints, little saint, living saints म्हणटा आमी. आनी त्या खातीर माता तेरेसा केदारा म्हणटाले सी द लिव्हिंग सेंट ऑन दीस अर्थ. आनी आमी आमचें जिवन त्या प्रमाणे जियेत आसतना आमी ल्हानशीं ह्या संवसारांत जिवी सांतां आनी सांतिणी जावंक जाता. आनी तसलें बरेंपण आमकां देवान दिल्लें आसा. आनी अशें आसता मुखार सून 8व्या 9व्या 10व्या क्लासी वता आसतना सयत परत म्हाका मेळिल्लें इस्काल दुसऱ्या धर्माच्यान जावन आसा. कित्याक तें लागीं आसलें आनी तें बरें शिकप आसलें, तें संस्कृत शिकयतालें. त्या देखून हांवें म्हज्या मांयक म्हळें म्हाका थंय वचोंक नाका, हांव ह्या इस्काला वता. संस्कृत म्हळ्यार आमकां तेदा बरें मार्क मेळटाले, 125 124 म्हणसर आमकां काडूंक जातालें. त्या देखून मांयक म्हळें हांवें इल्लें बरें एग्रिगेट मेळ्ळी जाल्यार बरें आसा न्ही, त्या खातीर हांव थंय वता. आनी त्या इस्कालांत वता आसतनाय तांचो चलयत चलो पुजो जाता आसतना हांव बिलकूल वचनातलो. थंय वचून हांवें हेडमास्टराक सांगलें हांव त्या पुजा येना. हे धडूच ताका मॅसेज पावल्ली. कित्याक म्हळ्यार ते सांगतात ते इस्काल ताका लिंक आसलें. आनी तोय म्हणा लागलो तूं थंय वचोनाय. ना हांव थंय वचना, हांगा येना. मुखेचे न्हू आमी आमचें जिवन जियेत आसतना खंयच्या तरान आमच्या देवाक लागीं सरूंक, आमच्या देवाची जाणवाय आमी जोडूंक देव आमकां पावो करता पळया. एके वेळार 2nd स्टँडर्डांत तितलें एक बरेंपण देवाचें आमचें थंय उपजचें तर देवान तें घाल्लें जावन आसा. उपरांत
7व्या क्लास येत आसतना हांव एक कडेन सांगतालो म्हाका पात्रांव जावंक जाय. त्या वेळार ते आमचे हिंदवांचे भुरगे सकडी म्हाका म्हणटाले, तूं गुरू जाताय, तूं गुरू जाताय. वय गुरू जाता. ते एक देवाचे आपोवण्याचे बी त्या वेळार ताणें घाल्लें आसा. ते एक दिसांनी न्ही. त्या देखून आमी म्हणटा म्हाका कळीत नासलें. त्या देखून गेल्यार कशें कळीत नासलें? एका दिसा कळीत नासलें तुका? तुज्या जल्मादावन तूं त्या बावडतांत आसतना तुका कशें कळीत ना? हे आमी जाय जाय म्हणून होगडोन घेवचें जावन आसा. त्या देखून हेरांक समस्या येता आसतना त्या समस्येक आमचे कडेन पर्याय आसा. पूण तेच समस्ये तुका येता आसतना तुजे कडेन परिहार ना गी. ओके, तुजे कडेन परिहार ना. तुका परिहार दिवचो तुजो देव बलिश्ट जावन आसा, बळवंत जावन आसा, सत्यवंत जावन आसा. हें आमच्या मोतीक कळोंक जाय. आनी तें आमकां कळ्ळें जाल्यार आमचो बावार्थ दंडोळन घेना. खंय वचोन आमी पाटी येयचे म्हूण कांय गरज ना. त्या देखून थोड्या म्हणचे आसा कळीत नासतना गेलो फादर, आतां हांव रिग्रेट करता, आतां म्हाका पाश्चाताप भोगता. वय हांवें ताका एक एग्जाम्पल दिवचें आसा. तुका कोडयाळ जावन उडपी वचोंक आसा. तुवें उडपीचो हायवे धरिचे. ताच्या बदलाक तूं कोडयाळ जावन उडपी वचचें म्हणून सीदा बंटवाळ वची जाल्यार बंटवाळ गेले उपरांत कोणाकडेन विचारता उडपी कशें वचचें? तूं म्हणटा पाटी वच येता रोडार. तितलें तुवें पाटी येवं जाय. मात्र न्ही, तुका एक फंक्शन अटेंड करूंक आसा. तुवें डबल स्पिडार धांवो जाय. डबल स्पिडार तुजी गाडी धांवडे जाय. आनी त्या वेळार जायती एक्सिडेंटां जावची आसात. त्या देखून आमी हें बरं कितेंय जाता, कितेंय चलता म्हणल्यार बरें कॉमन एक सामान्य म्हणल्यार बरें आमी पळोवंक जायना. सामान्य पळोवंक न्ही. हें भोव आपुरबायतरान भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक जाय. भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयत आसतना तुज्या समस्यांक तुजे कडेन परिहार ना तर कोणीय तुका परिहार दिवंक जायना. कोणें आपोवन तुका हांव परिहार दितां, थंय गेल्यार सारकें जाता, हांगा गेल्यार सारकें जाता म्हूण आपा लिपाक गेले जाल्यार कितें फायदो मोगाच्या भावा आनी भयणी? कोणाकी कळीत ना, लोकांक कळीत ना म्हूण तो पांत्यार गेल्यार चलता? ह्या रातीर वचून कितेंय करना जाल्यार चलता? देव सगळें पळयता. त्या देखून देवाक कळीत आसा तुजें काळीज खंयच्या तराचें. एखाद्या वेळार सेकंड स्टँडर्डान त्या प्रमाणे धैर्य दिवन त्या मास्टर कडेन उलोवन त्या प्रमाणे तुज्या समर्थीक आड वेता तें पयस दवरन तुज्या समर्थीचें मागणी तुज्या समर्थीचो बावार्थ तूं सोलोवन वचत जाय तर देवान दिल्लें बळ तें देव बळ दिता. आनी त्या देखून हांव केदारनाथ म्हणचें आसा, म्हणजे हांव एक आजुनी हांव सलाम मारता. कित्याक म्हळ्यार तसलो बावार्थ तिणें म्हाका दिल्लो आसा. खंयच्याय घडये तो बावार्थ दंडोळचो ना. खंयच्याय समस्या पूड करूंक आसात तर ते समस्या देवा बराबर मेळोवन पूड करता शिवाय एकसुरे जावन न्ही, कोणाच्या बळान न्ही. कोणेंय कसली बुलावणी गेल्यार त्या बुलावण्याक आमी पिशे जावन जावचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां आमच्या बावार्थाची सतां कळीत नात. आमच्या देवातें तसलो बरवसो आमकां ना. आमच्या देवातें तसली पत्यणी आमकां ना. त्या देखून आमी सोड लोवर ग्रेडीच्या कामांक आमी वेता. बलिश्ट जावन असो आमचो स्वामी आमच्या संगत आसतना नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम म्हूण आमी आमच्या तोंडान म्हणटा. पूण आमकां समस्या येता आसतना ते आमकां कळीत ना गी. त्याच वेळार आमकां सांगूंक जायना गी, ओ माय प्रॉब्लेम हाव बीग इज माय गॉड. म्हजो देव कितलो व्हरतो. हच जालें तेंते समा आयिल्लीं जावन आसात. दमदूताच्या कृत्यांत आमी पळयलें जाल्यार अपोस्तलांक तीं आयिल्लीं. एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल दमदूताची कृत्यां चॅप्टर 4 वर्स 23 आनी 24 आमी वाचल्यार आमकां कळटा. कितें केल्लें तें आशिल्लें निती सभे मुखार ह्या सगळ्या सिसांक हाडिल्लें जावन आसा. निती सभेच्या सान्यांनी तांकां बेश्टायलें आनी म्हळें तुमी जेजूच्या नांवान कितेंच वचोन सांगूंक ना. जेजूच्या नांवान कितेंच तुमी कार्यां करूंक नात. जेजूचें नांव काडून तुमी तेजें परगट तरान तुमी उतर परगटूंक ना. म्हळ्यार जेजू विशयान तुमी कितें सांगूंक ना. हेर तुमी कितें सांगीत म्हण तांकां बेश्टायलें. आनी ह्या वेळार कितें जालें पळया, सुटका मेळटच पेद्रू आनी जुआंव आपल्या जम्यासी पाटी गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मलगड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हळें तें सगळें तांकां सांगी लागले. प्रधान याजकांनी मलगड्यांनी तांकां सांगलें जेजूचें नांव एक काडी नाकात. जेजूचें नांव काडून जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणटा आसतना जायते जाण
बार्तिमेयाक बेश्टाय लागले कित्याक म्हळ्यार जेजू दाविदाच्या पुता हें तांकां आयकोंक नाका जाल्लें. तांणी जेजू म्हळ्यार सामान्य एक नांव आसा पळय, थोडे जाण आतां दवरता जिजस म्हूण दवरतात. ओके, दॅट्स नॉट ए प्रॉब्लेम. पूण जेजू म्हणल्या त्या सक्तेचो प्रभाव तांकां वळखून घेवंक नाका आसलो. त्या खातीर ते म्हणटात तोंडदाम, तूं कित्याक बोब घालताय, तूं कुड्डो, तुका कोण लेखता म्हूण ते बोब घालतात. जेजू आयकना म्हण न्हय, जेजू दाविदाच्या पुता म्हणलें तांकां तेसलें सत जीर्ण करून घेवंक बारीत कश्ट मारले. त्या खातीर ते म्हणा लागले तोंडदाम म्हणा लागले. हांगा पळया, तांणी सांगलें जावन आसा मालकाऱ्यांनी मातबाऱ्यांनी आनी फुडाऱ्यांनी तांकां सांगलें, प्रधान याजकांनी सांगलें, जेजूच्या नांवांत तुमी कितें सांगूंक, जेजूच्या नांवान परगट तुमी प्रीच करूंक नजो, जेजूच्या नांवान कितेंय हेरांक गूण करूंक नजो. तुमच्याच नांवान करता जाल्यार करा. पेद्रू हांव तुका सांगता म्हण जाल्यार सांगा, हांव तुका सांगता म्हण जाल्यार सांगा, जेजू म्हणलें नांव येवंक नजो. आनी तांकां सांगूंक लागले. ते आयकोन तांणी सगळ्यांनी एका मनान आपले ताळे देवाक उबारन हे परी मागले, सर्वेस्परा अंतराळाच्या, भुमीच्या, दर्याच्या आनी तातूंत आसलेल्या सर वस्तूंच्या रचणारा. पळया, भुमीच्या, अंतराळाच्या, दर्याच्या आनी तातूंत आसलेल्या सर वस्तू सगळें आयलें. अंतराळ आकाश आयलो, भूंय आयली, दर्यो आयलो, उदकांत हर एक वस्तूंच्या रचणारा तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांत तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मारिपात तुवें म्हणलें, राष्ट्रां कित्याक उत्संबळ जाल्यान, परजा कित्याक व्यर्थ योजना करनासात, पृथ्वीचेर राय उपराटल्यात आनी राज्यपालांचो सांगात धरन देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोंक सोदतात. आनी अशें आसता तुवें आमकां दिलाय ती सकत, तो म्हणटा तुवें आमकां दिलाय ती सकत आमी सांगाता घालन सोर ते सांगाता मेळ्ळे. आनी त्या वेळार तांणी कितें केलें, तांणी देवा लागीं मागलें. अपोस्तलांचें वॉर्निंग तांकां दिल्लें वॉर्निंग खंयच उरलें ना. कित्याक ते म्हणा लागले, आमकां आसा एकलोच, आमकां आसो जेजू, ताच्या उणें आमी कांयच करूंक जायना. त्या देखून तुमी कितें सांगल्यार आमी एक सांगातपण हाडून सांगाता मागतले. आनी त्या देखून आमकां प्रॉब्लेम येता आसतना, समस्या येता आसतना तो आपयता, वो आपयता, तो परिहार दिता खंय, वो परिहार दिता खंय, केन्चोय परिहार शाश्वत तुका मेळचो ना. हें तुका हांव करेक्ट सांगता. कितल्या जाणांक आयकोंक आसा, कितल्या जाणांक तें पाळूंक आसा तें तुमकां सोडुल्लें. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांच्या मोतींत इतलें गेलां की स्वामी खरोच इतलो बळवंत म्हणले एक चिंतप या एक जाणवाय तांच्या थंय तांकां हाडूंक कश्ट मारल्या. कित्याक म्हळ्यार नानांत तरांच्या विधवळेक ती वळख जाल्यान समस्याक संपडले. आमी आमच्या कुटुंबांनी आयिल्ली समस्या व्हरून या त्या सोम्या लागीं. तुज्या वैयक्तीक जिवनान कशी समस्या आयल्या तर व्हरून वचता ते जेजू लागीं. भियोन कांय फायदो ना. कित्याक आमी भियेता, केदाळ आमी भियेता, आमी वाट चुकोवन दुसऱ्या कामाक गेल्ल्या त्या दाळा आमी भियेता. आमचो सोमी एकादोळ आमी गेल्या तरी आमकां तो ना म्हणना. पूण आमी खऱ्या भावार्थान जियोंक चिंतले तर आमचो देवूच आमकां मुखारसून व्हरता. म्हळ्यार म्हजो तो धाकलो, म्हजो तो उल्लेख हांवें तुमकां दिलो जावन आसा. त्या देखून हर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक सोमी मुखारसून वचोंक आदार दिता. त्या देखून आमी चिंतूंक पुरो कोणाकी कळीत ना. सोम्याक आमच्या काळजा मनांत आसलें हर एक आटेविटे काळजा मनांत आसलें हर एक चिंतप कळीत आसा. आमी बरें चिंताव, बरें करूंक चिंताव, तेन्ना खंडीत जावन जाता. आनी तेच मनशा मानेस्ताक हांवें विचारलें, ताचे सांगत आयिल्ले आनी दोग जाण तांकां विचारलें, तुमकां रीण पाटी दिवंक अवकाश मेळना म्हूण सांगतात. कितलीं वर्सां जालें म्हळ्यार 8 वर्सां जावन आमी ट्राय करता दिवंक. तर 8 वर्सां जावन तुमी कांयच केल्लें ना गे. 8 वर्सां पयले उपरांत तुमी एक घर बांदून गे बांदलां. ते धाडा ते पयशे. ताचे बदलाक इल्ले म्हणी तांकां दिल्ले जाल्यार या तांचे लागीं वचून आमकां. आनी तुमी हें पुरा करता आसतना तांकां कळीत ना गे. फाटली दिसांनी आनी एकली म्हणा लागली, फादर हांव तांकां पयशे दिवंक म्हण ट्राय करता फादर, म्हजो जागो विकूंक म्हण ट्राय करता फादर. पयलें हांवें चिंतलें वय कोणा सत कोणा. मागीर एक सत कितें पळया म्हूण हांव थंयच वेता आसतना
हकीकत कळली. कोणी जागो विकप काणगो घेता तर ही ताका व्हेरी हाय रेट कोट करता. ती रेट ते ना, कितें रेट वखमला आसा तितल्या मात घेतालो. हिका गरज आसा म्हणून सडतीक दिवंक कोणी तयार आसा गे. मागीर एक दीस हांवें विचारलें, बाय तांचे इतले पयशे आसा, तांकां तितली गरज आसा, आनी ह्या वेळार तूं जाय जाय म्हण अशें कोट करताय, कितें चिंतलाय तुवें? देव हें पुरो मानून घेता म्हण चिंतलाय? देव हें पुरो सोंसून व्हरता जावंक पुरो, पूण तुका बऱ्याक की हें डायरेक्ट सांगलें तिका अशें करूंक वचनाका. आयकता जाल्यार आयक, ना जाल्यार दवर, ताजो परिणाम तुका आतां मेळटालो. कित्याक म्हळ्यार आमी जायते फुडें आमी चिंताव, आमी कितेंय केलें जाता, आमी कोणाक कळीत आसना, आमी सांगिल्ल्या बरें जाता. तें वास्तवीक तरान पळयता आसतना आमी आमच्या फायद्या करता शिवाय आमकां बरें मोन ना. तिका तांकां दी जाय, हाचेर ऋण फारीक करीत जाय, आनी कश्टांनी म्हाका दिलां म्हूण आमी चिंतूंकूच चिंतिना. आनी तांतू आमी चिंता आमी फायदो जोडटा, मग फायदो जोडिनात, परतून प्रॉब्लेम येता. आतां प्रॉब्लेम येता, धांवन येता आनी म्हणटा म्हाका जाय. तर तुका कित्याक इल्ले पयशे पाटीन दिवंक जाते नातले? त्या मनशांक कितली गरज आशिल्ली कोणा, ती मनशां कितली रडटात कोणा, त्या मनशांनी तुका हेल्प करन. आज तूं बेमानी जावन आज म्हजे कडेन पयशे ना म्हणून तांकां उदार हात दाखयताय, पूण तुवें केल्ली कार्यां ती पळयना ते, तुजी वाहनां ती पळयना ते, तुवें संचलन करचें, तुवें हेणे देणे वचून पिकनिकाक माते मारचें ती पळयना ते. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फुडें आमी चिंताव कोणाकी कळीत नासतना. माजर दोळे धांपून दूद पियेल्यार माजराक दिसना जावंक पुरो दूद, हाची टेस्ट मेळटा. आनी उरलेल्या सगळ्यांक माजर दोळे धांपून दूद पियेत आसतना दिसता. आमी तें पळयता आनी म्हणटा माजर दूद पियेता, धांवड्या ताका म्हणटा आमी. त्या देखून आमच्या जिवनांत आमी खुशयायिल्ले बरें करचें, कितेंय करचें, हाका कोणी लागाम ना, म्हाका कोण आसा म्हूण एक हांकारान भरचें, असलें जिवन आमचें न्ही. त्या खातीर कितें म्हणटा धर्मदूताच्या कृत्यांत आपोस्तल सांगता आयले, सांगता मागलें, जेजूच्या नांवान ताणें मागलें. जेजूच्या नांवांत आमी मागोंक नजो म्हूण तांकां आडवारलें तरी ते भियोंक नात. तेच प्रमाणे दानियल प्रवादीक तुमी पळयलें जाल्यार 6वा अध्याय दानियलचो ग्रंथ 6वा अध्याय 7वी ओळ, तें आसलो दारियुस म्हणलो राय. दारियुस रायाक आशिल्लें तेचें मंत्रीमंडळ, आनी त्या मंत्रीमंडळान कितें जाता ते सगळी ह्या दानियला विरोध उपराडटात. कित्याक दानियलाक बरो एक पोस्ट दिलो, ताका बरी जाणवाय आसली. त्या जाणवायन कितें करचें, कशें वचूं जाय, कशें ताचे लोकांक मुखार सून व्हरत जाय म्हूण तो आपल्या रायाक सांगून दितालो. राय तें मातशें चोरलो. राय बऱ्या तरान ताका जाणा आसलो, हो मनीस आपल्या फायद्या खातीर न्ही, हो मनीस लोकांच्या उदारगते खातीर तो झुजता म्हणून, आनी ताची सगळी जाणवाय त्या खातीर तो विनियोग करता म्हूण ताका कळीत आसलें. आनी ताका हर कारबार वयलो कारबारी ताणें केलो, आनी ताच्या हाता खाली हें सगळें आसलें. आनी अशें म्हणटना हांकां मोसोर जालो, आनी एक दीस नातल्या एक दीस ह्या दानियलाक आमी धरी जाय आनी ताका आमी बंदेन घाली जाय म्हूण तो चिंती लागले. आनी तांणी वचून दारियुसाक सांगलें, आज जावन तुवें एक हुकूम दी जाय, ह्या सगळ्या तुज्या साम्राज्यांत आडाळतेका लायिल्ल्या सर्येका लोकांक तुजो पुजो करी जाय, शिवाय देवाचो पुजो करूं नजो. असो अर्थ एकच जावन आसलो, जो देवांक यावे एकलोस तांकां नाश करी जाय तर यावेचो पुजो यावेची भक्त करिनाकात, यावेक मानून घेनाकात, यावे कडेन मागनाकात, वचून भक्त करा तुमच्या रायाची म्हूण सांगल्यार ते नाश जातले म्हूण ताणीं चिंतिल्लें. आनी त्या देखून ताणीं सांगलें, त्या रायाक भक्त करूंक, रायाक मात गौरव दिवंक, रायाक मात मान दिवंक तुवें सांगत जाय. आनी त्या प्रमाणे दारियुस रायान एक हुकूम दिली आनी परवानगी दिली आनी सिग्नेचर मारली. आनी अशें आसतना हांकां बारी खुशी जाली. आनी कोण ताचे विरोध वता ताका सिंहाच्या दोलींत घालूंक परवानगी सयत ताणें दिल्ली. आनी अशें आसता आतां दानियलाक कितें करचें, तो आपल्या देवा थंय बरो वचून आसलो. देवा विरोध ताका वचोंक नाका आसलें. तो आपल्या वयल्या कुडाक गेलो, थंय वचून त्याच आपल्या देवाक, एका निजा देवाक तो मान करूंक लागलो, ताचे कडेन मागोंक लागलो. आनी हें पयसले जावन गुपीत रितीर पळोवन आसले इतर कार्यभारी गेले दारियुस राया लागीं आनी म्हणा लागले, पळय तुवें एक हुकूम दिलाय, तुवें तें परवानगी मारलें, ताका सिग्नेचर मारलें, आनी तें आमचे कडेन आसा. ही हुकूम तो फॉलो करिना. तो दानियल वचून ताच्या देवाक मान करता आनी ताच्या देवाचें आराधन करता. तो
त्याच्या देवाक आराधन करूं नजो म्हूण तुवें सांगलाय, तुजें आराधन करूंक विचारलाय. पूण तो तेजे विरोध वचून ताणें अशें केलां आनी अशें कायदो मिरवल्ल्याक व्हरून सिंहाच्या दोलींत आमी घालूंक आसा. त्या देखून ताका सिंहाच्या दोलींत आमी घालतले. आतां दारियुस रायाक इतली खंत भोगली. तो म्हणा लागलो, कसले एक समस्या म्हजे थंय आयलो. कळीत नासतना हांवें केल्लें जावन आसा. आतां म्हजेच त्या मोगाच्या दानियेलाक थंय वचून घालता आसतना कितें करचें. तो सगळी रात देवा लागीं मागोंक लागलो 8 दीस पडून मागलो आनी म्हणा लागलो, दानियेलाक कितेंच कांय वायट जायनातल्या बरें राख देवा. आनी दानियेलाक सिंहाच्या दोलींत घालें. सकाळच्या वेळार राय बियान दानियेलाचे अंत्य जाला म्हूण पळोवंक वता आसतना दानियल अपुरबायतारान त्या सिंहाच्या दोलींत आसोन म्हणल्यार बरी देवाक आर्गां दिवन आसलो. दानियेलान देवाक मानून घेवन त्या देवाचे परतें आराधन करच्याक, यावेक पयलो जागो दिवच्याक, ताका मान करच्याक तो विसरोंक ना, तो सुकोवन पडोंक ना, कोणीय दुसऱ्या लागीं तो धांवोंक ना. तो पर्यार दिता काय हो पर्यार दिता काय म्हणल्या लागीं ताणें आपली तकली आटोवंक ना. ताका कळीत आसलें, म्हज्या देवाक हांव केन्नाच विकृत करना, दुसऱ्या लागीं हांव वेसोना. म्हज्या देवाक सोडून दुसऱ्या देवाक हांव वेंगसोना. म्हज्या देवाक सोडून दुसरो राय म्हाका ना. म्हजो देवूच म्हजो राय. उरल्यांक हांव गौरव दिता, दारियुस रायाक हांव गौरव दिता, दारियुस रायाक मानान लेखता, पूण आराधन करचें जावन आसा एका म्हज्या निजा देवाक. आनी ह्या खातीर दानियल प्रावादीक कितल्या अपुरबायतारान देवान राखलें. सिंहाच्या दोलींत त्या केल्ल्या सिंहांनी सयत ताका ग्रासूंक ना. आनी अशें आसता मोगाचे न्हू, आमच्या जिवनांत आमी पळयता जाल्यार दानियल प्रावादीचो ग्रंथ 6 अध्याय 10 वळेंत अपुरबायतारान दारियुस राय देवाक आर्गां दिता आनी तो मानता आनी म्हणटा, तूं जावन आसाय म्हज्या दानियेलाक रक्षण दिलो, तूं जावन आसाय म्हज्या दानियेलाक मरणांतल्यान बाचाव केल्लो, तुका सोडून हांव कोणा लागीं येवं. आनी असलीं उतरां अपुरबायचीं आमकां दिल्लीं जावन आसात, पवित्र ग्रंथांत तीं आसात. जाल्यार आमी तें विसरोन खंयची वाट धरन आज वाट चुकोवन आसा. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी वाट चुकोवंक आमकां आपयल्लें न्ही, एका मनाचें आनी एका काळजाचें जावच्याक आमकां आपयल्लें जावन आसा. मातेवचो सुवांजेल 18 अध्याय 19वी वळ आमकां भोव अपुरबायतारान अशें सांगता. 18 अध्याय मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19. आमच्या जिवनाक जाय जाल्यार व्हरतो सारो परत परत आमी आयकता, पूण आमी तें मानून घेवन आमचें जिवन बरें करूंक जाय. चॅप्टर 18 वर्स 19. जेजू म्हणटा, त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमच्या भितरले 2 जण एका मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितालो. जंय 2 वा 3 म्हज्या नांवी सांगाता मेळटात, थंय हांव आसां तांच्या मोद्यागात. खंय 2 या 3 म्हज्या नांवी सांगाता मेळटात, थंय हांव आसां तांच्या मोद्यागात. कशें सांगाता मेळचें म्हळ्यार खंयच्या मेळचें न्ही, एका काळजाचे आनी एका मनाचे, नितळ काळजाचे आनी मनाची जावन आमी मेळोंक जाय. आमचो संबंद एकच तरासो आसूंक जाय. आमी करचें तें कितें आसा तें सगळें बऱ्या तरान एका मनाच्या भुरग्यां थंय आसूंक जाय. त्या देखून आज आमी थोडे फावटी आमकां जायते उपकार मेळटात, आमी आशिल्ले मेळटा, आमची पिडा गूण जाता, आमच्या थंय जायतीं अजापां घडटात. कित्याक म्हळ्यार त्या रेतेरेंत आयले सगळे आपली पातकां रडोवन एका काळजाचें आनी एका मनाचें जातात. थोडे फावटी आमी रेतेरीक वता आमच्याच फायद्या खातीर आनी आमी वेचे एक आमचे निर्धार दुसरे आसतात, आमचे योजना दुसरे आसतात. त्या वेळार आमकां चड फळ दिवंक शकनात, हात उखलतात. हांवें ते थोड्या रेतेरेन पळयलां, खंयच्या हर एक हात उखलतात. मागीर आनी एका रेतेरेन थंय आसतात, थंय हात उखलूंक लागले थंय हात उखलतात. दुसरे दीस वचून आनी एका हॉस्पिटलांत आसतात. थोड्यान सांगिल्लें आसा, म्हजे सगळे गूण जाले. 3 दीस उपरांत ना परतून कसले बावाडटा तो, कसले गूण जाल्ले ते. देव गूण जालें तर परत ते पाटी हाडूंक दिना तुका. गूण जाला तो गूण जालाय,
थोडे फुडें आमचे मतें कितें चिंतून आमी गूण जाल्या म्हूण चिंतलें जाल्यार तें गूण न्ही. सम्यान तुका आपूण गूण केलें जाल्यार तें परमनंट गूण. सम्यान तुज्या जिवनांत. फाटल्या दिसांनी हांगा आयली एक भयण म्हणा लागली, फादर रडली, ती व्हडल्यान रडली आनी म्हणा लागली, म्हाका कित्याक ही पिडा आयल्या म्हूण गोत्तू ना फादर, कॅन्सराची पिडा आयल्या खंय फादर, म्हाका दाक्तरान सांगलें ऑपरेशन जायचें फादर, तें जायचें फादर, हें जाय, म्हाका तें नाका फादर, बोब घाली लागली. हांव म्हळें कित्याक भियेताय बाय, वच आमच्या देवा लागीं, सरळ वापर बायचें क्लीन मन तुजें, वच आनी देवा लागीं सांग, पाद्र पियो लागीं माग, पाद्र पियोक सांग, पाद्र पियो तो म्हाका गूण कर, म्हजे पिडाक गूण कर आनी म्हजो रिपोर्ट नेगेटीव येवचे बरी पळय. आनी परत ती 2-3 दीस आयली, ताचे पयलीं तिका हांगा पळोवं ना, पूण ती पिडा आयले उपरांत कंटिन्यू सांगा ती आसली. हर एका नव्यान ती भागीदार जाताली, रेतीरेन ती भागीदार जाताली. आनी हांवें तिका सांगलें, वच पाद्र पियो लागीं आनी सांग ताका, पाद्र पियो तूं म्हाका गूण कर, आनी गूण करचें जाल्यार खंडीत जावन म्हजें तांकी भर तें कितें तुका दिवंक आसा तें हांव दितालीं, तुका आर्गां दितालीं, देवा तुवें देवा मुखार केल्ल्या सर उपकारांक हांव आभार मानतालीं म्हूण सांग वचून. आनी लिटरली ती गेली दिंभेर पडोन रडोन म्हणल्यार बरी सांगा लागली. आनी पेट स्कॅना दीस परतून आयली आनी म्हणा लागली, फादर मागा म्हाज्या वयर. आनी मागलें वस्तू. आनी बऱ्या दाक्तराक तेणें दाखयल्लें जावन आसा एका, आनी एका ती खंय ती काम करता त्या दाक्तरान तिका रेफर केल्लें आनी थंय वचून दिलें. हांव म्हळें देवान तुका वाटो उक्तो करून दिल्यात, खंय घे वचोंक दिवना, बऱ्या तरान तुका वाटो उक्तो करून दिल्यात, वस्तू गेली. हांव खंय गर्भेज मेत करूंक गेलो दनपारां 1-1.5 वरार, 2:30 वरांक पाटी येता आसतना ही आसून आसा. हांव म्हळ्यार पेट स्कॅन रिपोर्ट 2 दिसांनी येता म्हूण सांगलो, पेट स्कॅन रिपोर्ट हाडलाय तुवें? पळय म्हणा लागली, आसता ही. म्हळ्यार तुजो रिपोर्ट कितें आसा म्हणून साम पाद्री पियोन दळून सांगलां. आनी साम पाद्री पियोच्या मजतीन तुवें मागिल्लें तो केदाळ्या ना म्हणना. आमचो साम पाद्री पियो ताणें केलें वाजापाणी असर्यां येत पुणशेतान जायतीं आसात आनी तुजें तें असर्यां जातालें. आनी त्या खातीर तुका हांवें तें वच सांगलें आनी तुजो पेट स्कॅन रिपोर्ट बरो आसतालो आनी आसा म्हूण सांगलें. आनी हांव गेलो आनी तिका येवंक सांगलें. त्या पाद्री पियोचें एक ल्हानशें कूड आसा आमी केल्लें आनी त्या पाद्री पियोच्या कुडान आमी बसले हांव आनी तिका सांगलें तुजो रिपोर्ट दी म्हाका. आनी त्या वेळार ती म्हणा लागली, दाक्तरान म्हाका आनी एका दाक्तर लागीं सांगलें ताणें थोडी टॅबलेटां बरोवन दिली आनी म्हाका इंजेक्शन दिवना. हेरांक सगळ्यांक कितें आसलें पिडा आसल्यांक ताणें इंजेक्शन दिल्यान. तर म्हणलें तुका कित्याक दिवना? म्हाका गुर्तू ना. परत तुवें दाक्तर लागीं व्हरून तें मेडिसीन दाखयलें, वय तें मेन दाक्तर दाखयलें. तो म्हणा लागलो ताणें दिलां न्ही तें मेडिसीन, 1 म्हयन्याक काण घे आनी वच. आनी उपरांत हांवें तिचो रिपोर्ट वाचून पळयलो, वॉट आर द इम्प्रेशन्स म्हूण दिता सेकल फायंडिंग्स. आनी तें पळयता आसतना त्या रिपोर्टांत कितें कॅन्सराचें कांयच एक नोट ताणें बरोवन दिवना. लिंप नोट आसा तो काडच्या खातीर थोडी कॅल्शियम टॅबलेटां आनी एक दोन टायपाची टॅबलेटां तिका दिल्यान. आनी हें पळयता आसतना तिच्या मुखा म्हळ्यार एक जाल्लो तो प्रकाश. आनी ती म्हणा लागली, 1 म्हयनो टॅबलेट काडून सांगलां फादर, खंडीत जावन हांव गूण जातालीं आनी पाद्री पियोक कितें तें करूंक आसा तें हांव करतालीं. हांवें खंय व्हरून लाखां घातल्यान घालच्या बदलाक पाद्री पियोक एक पिर्जेन दिवंक म्हाका कांय व्हडलें जावचें ना फादर म्हणा लागली ती. खंडीत जावन हांव हांवें म्हळें आतां पेस्त ना, येवच्या सप्टेंबरांत आसचें, तुका दिवंक आसा तें त्या वेळार तुवें दिवेत. ती म्हणा लागली म्हज्या पाद्री पियोन म्हजो रिपोर्ट बरो हाडला आनी हांव कामाक वेतालीं आनी संतोशान आसतली. तिच्या मुखार म्हळ्यार दुसरे दीस परतून आयली ती हांगा. पाद्री पियोचें नव्यान आसलें तें आयली मेळ्ळी म्हाका. आनी तिच्या मुखार म्हळ्यार आसचो तो प्रकाश आनी परसळ पळयता आसतना नीज जावन ती खंय धांवना, ताच्या लागीं धांवना. दुसऱ्याला म्हणटा कॅन्सर पिडा तो गूण करता काय हो गूण कर काय, ताका ती काणीक घाल, हाका ही काणीक घाल म्हूण नाका जाल्यांचें पोट भरूंक ती वचोना. ती पातयेली एका नीजा देंवन थंय. ती म्हणा लागली, म्हजो जेजू म्हाका गूण करता, म्हजो संपाद्री पियो म्हाका सोण घालचो ना. कितलेशे जाणांची पिडा गूण केल्लो, आपल्या 5 गाय तो कश्ट सोंसतालो तर ते पिडा तांची गूण जावच्या करी कश्ट सोंसतालो. म्हजी पिडाय तो गूण करतालो. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, तर तुका समस्या येतना तुज्या समस्यांक आसा परिहार, तोच सोमी. त्या सोम्यात परिहार तूं घेताय जाल्यार दॅट इज द पर्मनंट सोल्युशन. ताच्या बदलाक हेरांक प्रॉब्लेम येतना तुजे कडेन तांकां परिहार आसा. तुका प्रॉब्लेम येतना आनी एकल्यान तुका खंय घेवपान व्हरचें जाल्यार तुजे परिहार कसलो तूं सोदताय? सद तुजो परिहार त्या सोम्याताय. वच पाटी. म्हजे कडेन म्हज्या समस्यांक परिहार आसल्या तो तात्कालीक थोड्या तेंपाचो, पूण सोम्यातय तो परिहार हांवें घेतलो जाल्यार दॅट इज द पर्मनंट. त्या खातीर आमचो परिहार जावन आसा जेजू. त्या जेजू लागीं या. भावार्थाची टिका आनी भावार्थाची सतां आमच्या आवय बापायन आमकां भोव अपुरबाय तरान शिकयल्यांत. ताच्या बुन्यादीचेर आमचें काटवण आमी बांदया. तसो भावार्थ दीस वता वतना वृद्धी जावं दी, तो वाडोवन दी
गुंडायक पावोन दी आनी बावार्थाचें भुरगें जावन हेरांकी जेजू लागीं वडनाडची हातेरां जावच्याक सोमी आमकां आदार दिवं दी. प्रत्येक तरान तुमचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. विनोद गंगोळे आनी ताच्या टिमा वयरी बोवा परबाचे आशिर्वाद मागता. चड आनी चड मोपान देवाचो संदेश प्रचार करूंक तांणी करची मिनात आशिर्वादीत जावं दी, फळां बरीत जावं दी. देव तांकां 100 वांड्यांनी पाटेन दिवं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी